भारतीय जवानांनी ऑपरेशन सिंदूर हेच्या अंडर रातचे 1:30 वरां जो दहशतवादी जे संघटना आसा पाकिस्तानात तेजेर जो हल्लो केल्लो आसा आणि जो आमच्या सगळ्या सैन्याचो मनोबल आज वयर आयिल्ले आसा त्याच्या खातीर आमी तेंचे अभिनंदन करपा खातीर आमी सगळे आसात। आमचे मदीं हजर आसात आमचे नावेली मतदारसंघाचे आमदार तशेंच आमचे सगळे देशप्रेमी नागरिक हांगा। आमकां खबर आसा 22 एप्रिलाक जो दहशतवाद्यांनी आमच्या टुरिस्टाचेर गेल्ल्या पिलग्रिमाचेर तांकां धर्माचे विचारणे करून जो निर्दयी असे क्रूर हत्या केल्ली 26 जाणांची आणि आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसतले, आमचे अमित शाह आसतले, गृहमंत्री आसतले, डिफेन्स मिनिस्टर आसतले, सगळ्यांनी सांगले की आमी हेचो बदला जरूर घेतले आणि आज तो बदलो विथीन नो टायम म्हळ्यार सिंदूर ऑपरेशन करून 9 ठिकाणी जो टेररिस्ट एक्टिविटी चलताल्यो पाकिस्तानात तेजेर हल्लो करून जे पाकिस्तानाचे अत्यंत नुकसाण जे आमच्या सैन्यांनी केल्ले आसा आणि आमकां हेजेर सिंदूर ऑपरेशनाचे जर नाव जर पळयत जाल्यार आमकां कळटलें जे आमी सांगले म्हळ्यार आमच्या पंतप्रधानान सांगले की चून चून के मारूंगा म्हळ्यार ज्यांच्यांनी हो भ्याड असो हल्लो केल्लो। कारण आमी भोंवपाक गेल्ले आमचे टुरिस्ट त्या जाग्याचेर काश्मीराक आणि 370 कलम हटोवन तेजे नंतर काश्मीराची परिस्थिती बदललेली खंय तरी ताका कलंक लावपाचो प्रयत्न जो आसा पाकिस्ताना कडल्यान जातालो आणि तसोच हो भ्याड असो तेंचो हल्लो आसलो। तेजे खातीर आज आमचे ऑपरेशन सिंदूर हे ऑपरेशन करून आज जो पळय आमच्या सैन्यांनी दाखवून दिला की भारताची कडेन पळोवपाची जी कोणाची वांकडी जी नजर आसा ज्याची पयली आसलेली ती चलची ना आणि फुडें आमी खपोवन घेवची ना आणि ईट का जवाब पत्थर से हम देंगे अशें जे आमी म्हणटात आणि भारतीय आमचो सरकार जो आसा नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाला सक्षम आसा। आमच्या सगळ्या हिंदुस्थानाच्या लोकांचो विश्वास या नेतृत्वाचेर आसा आणि त्या विश्वासाक परत एकदा साथ ठरली आसतना देशप्रेम म्हळ्यार कितें देशाच्या एका नागरिकाचेर खंयच्या नागरिकाचेर जर हल्लो जायत किंवा देशा कडेन जर वांकडी नदरेन जर कोणी पळयता जाल्यार पूर्ण देश इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आमी सगळे एकत्रित आसात, देश एकत्रित आसा हे आमी आज दाखवून दिल्ले आसा आणि त्यांच्या भ्याड निषेध करून त्याच्या कृतीचो निषेध करून जो हल्लो आमचो आज ऑपरेशन सिंदूर करता आसतना आज तुम्ही सकाळी पळयले आसतले आमचे 2 महिला ज्यो आसतात कमांडर त्यांच्यानी आज प्रेस ब्रिफिंग केले म्हळ्यार ज्या मिनींग जो आसा त्या वेळाचेर त्या टेररिस्टांनी अटॅक केल्लो आणि सांगले की तुजो धर्म कितें त्या धर्माच्या आधारे अटॅक केल्लो आणि ज्या महिलांक सोडलेले आणि सांगले वचून मोदीक सांगा म्हणून तुमकां दवरता म्हणून मोदीक जे सांगपा खातीर ज्या महिलांक दवरलेलो आणि त्या महिलांनी त्यांचो कसो बदलो घेवप हे आज 2 महिलांनी आमचे प्रेस घेवन आमचे दाखयल्ले आसा आणि तो हल्लो करता आसतना आमी आज रातचे 1:30 वरांचेर पाकिस्तानाक जे कितें दाखोवपाक जाय ते व्यवस्थितपणे त्यांचे 9 ठिकाणी जे टेररिस्ट एक्टिविटी चलताल्यो ते उद्ध्वस्त केल्ले आसात। आमी परत एकदा समस्त गोंयकार तसेच आमी देशप्रेमी नागरिक आमचे पंतप्रधानाचे आदरणीय गृहमंत्री तसेच आमचे सगळे डिफेन्स मिनिस्टर तसे आमचे 3 नौदल जे आसा त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि पूर्ण देश आज आमी एकत्रित आसा आणि ह्या भ्याड कृतीचो जो पळय निषेध तो आमचो जो हल्लो केल्लो ह्या टेररिस्टांनी आमच्या सिव्हिल नागरिकांचेर त्याचो आमी निषेध करता आणि आमी परत एक फावटी आमच्या सगळ्या 3 सैन्याचे अभिनंदन करता। ऑपरेशन सिंदूर आमच्या जवानांनी हो पाकिस्तानाचेर प्रत्युत्तर तांकां दिलें आणि पाकिस्तानचे जे दहशतवादी अड्डे आसलेले त्यांचे उद्ध्वस्त केल्ले कडेन हे खातीर आमी आज आमच्या भारताचे जवानांचे आमी अभिनंदन करपा खातीर आज हांगा उबे आसा। आमच्या मदीं आसा आमचे पक्षाचे सेक्रेटरी सर्वानंद भगत, जिल्हा पंचायत सदस्य परेश नायक, आमचे दीपक सावंत, प्रमोद प्रभू, आमचे विनायक वळवीकर, बाकीचे सगळे पंच विद्याधर आल्लेकर आसा, बाकी सगळे आमचे बॉबी तसोच आमचे समीर रियाज जावं आमचे सगळे नागरीक आमचे नावेलीकार सगळे उबे आसा। आयज आमी दाखोवन दिवपाक की आमी पाकिस्तानान जे कितें केलें आमचे 26 लोकांक जे मारले ते आमी ओगी रावचे ना। आमी त्याचे प्रत्युत्तर दिवन आमी त्यांचे आयज सकाळी त्यांचे अड्डेचे उद्ध्वस्त केल्ले कडेन आसा आणि दाखोवन दिल्ले कडेन आमच्या जवानांनी आमच्या पंतप्रधान मोदीन की आमी सुद्दां कमी ना म्हणून आमी जर तुम्ही आमच्या 2 लोकांक मारले आमच्या 20 लोकांक मारपाक शकता हे आमी आज दाखोवन दिल्ले कडेन आसा। आयज खरोखर ती अभिनंदनाची गोष्ट आसा की आमच्या जवानांनी थंय पाकिस्तानाच्या तेजे जे उद्ध्वस्त केल्ले तितून कितलेशे दहशतवादी जे लिडर आसले ते आज मेल्ले कडेन आसा। त्यांची जी फॅमिली त्यांची जे एक्चुअली भारत देश हो शांत देश, भारताक केन्नाच झगडी करपाची केन्नाच खुशी आसना, पूण आमी जर आमचेर कोणी हल्लो केला आमी उगे रावपाक शकना हे आमी आज दाखोवन दिल्ले कडेन आसा। आमी भारतांत पळयता आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे भाव रावता। आमच्या ह्या गोंयांत सुद्दां आमी पळयता की आमी सगळ्या धर्माचे सगळे बरोबर रावता, आमच्या कसले मतभेद आसना। पूण हे पाकिस्तानचे भायरचे लोक येवन आमच्या देशान हे आमकां दाखोवन दिता की आमी मुस्लीम तुमचे हिंदूचे अत्याचार करपाक शकता, अटॅक करपाक शकता, हे निंदनीय आसा।
कारण भारता भितर हे खपना, कारण भारत हो असो देश हा की शांत देश, सगळ्या लोकांक घेऊन वचपाचो देश आसा. पण आज जर आमचेर कोणी अत्याचार केले, आमचेर कोणी तरी अटॅक केले, आमी ओगी रावपाक शकना. हे आमच्या जवानांनी दाखयले कडेन हांव अभिनंदन करता आमच्या जवानांचे. तशें अभिनंदन करता आमच्या मोदीजीचे, आमचे डिफेन्स मिनिस्टर, तशेंच सगळे आमचे मंत्रिमंडळ सेंट्रलाचे आमी सगळे अभिनंदन करता. आणि आज हेंचे कितें तांकां उत्तर आमी दिल्ले कडेन आसा, हेज्या फुडें सुद्दां आमी ओगी रावचे ना आमी दाखोवन दिल्ले कडेन आहा. हांव सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक तुमी शॉर्ट टायमा भितर हांगा जमले आणि हो आज उत्सव साजरो केला, हे तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. देव बरें करूं म्हणटा. सिंदूर ह्या प्रोग्रामाक आमचे भितर हाजीर आसा नावेली मतदारसंघातले आमदार उल्हास तुयेकर, तसेच प्रदेशाचे सेक्रेटरी आमचे सरानंदबाई, तसेच मंडळाचे अध्यक्ष विजय सुर्मे, तसेच तुम्ही जनरल सेक्रेटरी, पंच सदस्य, सरपंच. हो आयज देशाचो हो विजय जावन आसा, नरेंद्र मोदीचो विजय जावन आसा. पाकिस्तानात जे आमकां पहलगामात आमचे 16 सुमार अशें आमचे 24 सुमार मारले आमचे, पूण ताचो आयज आमच्या नरेंद्र मोदी आनी ताच्या सगळ्या टिमी हांव सगळ्यांक अभिनंदन करता की आयज हो आमचो विजय आसा. हेचे मुखार अशेंच कितें तरी पाकिस्तानान नाका कितें तरी कितें केलें जेन्ना आमी भारत देश किंवा आमी सगळे नागरीक ह्या एका ओगी रावपाना, ह्या खातीर आमी आयज ह्या विजय हो साजरा करपा लागून आमी सगळे युवा मोर्चा तशेंच सगळे आमचे नागरिकार हांगा सगळे जमलेले आहा. त्या खातीर सगळ्यांक अभिनंदन करता आणि आमचे आमदार बाकीचे सगळ्या टिमीचे अभिनंदन करता. थँक्यू. भारत माता की